Pascal Costa, General Secretary of News Goenka Post. आम्ही आज ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक अपॉइंटमेंट घेवन येयल्ले मेळपाक. एक्चुअली आमचो अपॉइंटमेंट आसलो काल, पूण कांय कारणां लागून तो आज हें जालो. आनीक थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक, कित्याक बिजी शेड्यूल आसनाय तेणें आमी एंटरटेन केलें म्हणून आमगे इश्यू पडलेले ते आमी तेजे बरोबर रेज केले. आनीक जायते इश्यू आसले पब्लीक रिलेटेड इश्यूज, सो तेणें सगळे इश्यू आयकले. आनीक most of the issues he said he is going to take care of it. So first of all हांव म्हणजे म्हणपाक शकता की गोंय आमचे जाता लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन, पूण तरी आसतना बिजी आसना तो तेका बिजी आसना शेड्यूल तेणें आमकां टायम दिला. आनी बरे भाशेन आयकना जितले आमगे आसले मोस्ट ऑफ द इश्यूज वी हॅव एड्रेस टू हिम एंड ही हॅव लिसन टू दोज इश्यूज व्हेरी केअरफुली. And on behalf of our team, News Goenka Post, I would like to thank him again for his time. And also we have discussed that some media, they are not actually supporting us. आमी म्हणजे आमची तो हायलायट जायना कित्याक आमी लोकांगे इश्यू घेतात न्हू. सो चडशे हायलायट जाता कोण जे गव्हर्मेंटा पड क्रिटिसायज करता ते. But we are always at the back foot. But we are trying our level best. We are working on this thing what you called. आमी झूम नी रावन काम करप मनीस आमी बार लोकांगे इश्यू आहाय ते आमी एड्रेस करताय. आनी तेका लागून आमकां थोडे इश्यू आसले आनी ते आमी CMा बरें तेका आमी ते मांडले. एंड ही वॉज लायक मोर देन हॅपी टू हेल्प अस. ओके, थँक्यू. सो आयज आमी CMाचे बंगल्यार येयला हांगा सांतिनीज आल्तिनो आनीक CMाक मेळ्ळे आनी CMाक आमचे इश्यू आसले पळय ते आमी तेजे कडेन मांडले. सो CMान ते इश्यू सगळे आयकून घेतला. ओके, आमी सेफ्टी मेजर्स आहा पळय तेवूय मांडले. थोडे चीफ ऑफिसर आहा पळय आमचे म्युनिसिपालिटीन ते सारकी बर्ताव करना, लोकां कडेन मातशें हॅरेसमेंट सारकी उलयना, अपॉइंटमेंट दिना, तेवूय आमी मातशें मांडले. तर 4-5 इश्यू आसले आमचे. ओके, आनी चिखले हॉस्पिटलान आमकां सारको म्हणजे परमनंट जनरल सर्जन जायो तो एक इश्यू हांवें मांडलो. तो डॉक्टरान आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगला आतां तो रिक्रूट करपाचो आनी आमकां परमनंट चिखले आमकां जनरल सर्जन मेळटलो. ओके, आमकां आश्वासन दिलां. सो हें आनी बरें आश्वासन दिलें ताणें आमकां. सो आमी मागता ताणें आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवचें आनी आमचे सगळे विशीज आमी मांडला पळय आमचे रिक्वेस्ट ते आमकां मेळोवन दिवचे. सो इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा.